आतां कितें जाला डॉग अटॅक चड जाला. डॉग अटॅक चड जालो म्हळ्यार इन सर्टन एरियाज. सो आयज हॉटेल पाले पयलीं बरयलें येयलें. सो आमी ऑन द स्पॉट मिटींग घेयल्या आनी आमी आयडेंटिफाय केलां हुंच कडेन सुणी घासपाक जाय ती. आनी आमकां दोगांनी हॉटेलान फीडबॅक दिला ते प्रमाणे देर इज अ एरिया वेर गेस्ट आर गोईंग ऑन अ वॉक and they are attacked there by certain dog. Same thing on the other side. So today I have, as a panchayat sarpanch, I have taken a decision along with them. आमगेले कोणाकूय the main reason कित्याक लागून तांकां सुण्यांक कोण फीड कोताय, एक दीस फीड कोताय, 10 दीस फीड कोनाय. So ती सुण्या आहाय ती they become aggressive. So something is wrong. So it never happened like this before, but now recently there are too many dogs. See, we have a dog shelter. We are feeding the dogs. आमगेले आहा ते 2 पाटी जेवण घाता सुण्यांक 12:30 आनी 6:30 ओल्ड एंकरा कडेन. सो माय मेसेज टू द पीपल हू वॉन्ट्स टू फीड द डॉग, प्लीज मेक श्योर यू फीड देम विथ लव. वी हैव फाउंड आउट दैट somebody is feeding the dog one day, then 5 days they don't feed the dog. So if you want to feed the dog, my message is very clear. Please make sure you feed St. Regis Beach one area, and we have another area is on Old Anchor. You give the food. If somebody wants to feed the dog, you come in the panchayat, register. If somebody wants to donate or fund for the feeding project, you come in the panchayat. हे पुसा म्हळ्यार केन्ना अशें करून खुंयचे जायत सिजन येवन गेले म्हळ्यार हे सिजन गेस्टां हायलायटी भाशेन मरे केन्ना गेस्टां खावू न्हय सुण्यांनी. सो आतां ते सुण्यांक खावपाक कारण म्हळ्यार कितें जालां पयलीं मरे आतां जायते वर्सां आमी चोयल्या हिंगा शेका भायर ते फॉरेनर आहाय ते बी जेवण घेवन येताले आनी घाताले तांकां. तेन्ना आमचें कांय शेड बाबी कांय आसना. हांव म्हणटा ओके चल गॅस्ट घाताले आनी ते गॅस्ट घाताले आनी ते खाताले. आतां सिजन काबार जालें शेक बी बंद जालीं गॅस्ट गेले ती अशीं भोंवतालीं. सो आतां हिंग कितें जालां ह्या वाटेन हिंग लायफ गार्डां बोले ती सुणें आसलीं ते लायफ गार्ड सुण्या दवरताय. तांकां आमी जायत पुजा सांगताय तुमी तांकां धरयाय व्हराय आनी आमगे केजी कळ दियाय आमी तांकां जेवण घालताय.